सुरवातेक आमी गीत घेवया T10 पेज नंबर 206 भोव भाग्यवंत मारयेची. भोव भाग्यवंत मारयेची आयज आमी बरोप करता म्हणून संतोशी काळजा सर्वेस बरोप वगडटा आमची काळजा वगडटा जिव्या देवाक दिवसा आमची काळजा वगडटा जिव्या देवाक दिवसा. सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव कृपा दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सरस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या बाबा भणीनो, आज आमी भाग्यवंत आंकवार मारयेचे स्वर्गा व्हरोन व्हड खोशयेन आनी उमेदीन समर्पिता. मारयेचे जिवीत ह्या संवसारांत सोंपल्या उपरांत देवान तिची कूड कुसूंक दिली ना, पूण कूड आनी ताचो ओतमाव देवान सरकार व्हेलो. तर आमी हे सोममने वांटो घेतना आमी तेचे गूण आपणावया. भोव करून नम्रताय, दुसऱ्यांची सेवा करप, दुसऱ्यांक आदाराक पावप, हे गूण देवान आमकां दिवंक आज आमी खास मिसा भेटेन देवा लागीं मागुया. तशेंच आज आमी भारताचो 8 दीस स्वतंत्रता दीस मनयता. आमकां सुटका दिवंक जायते नागरिकांनी फुडारांनी आपलो जीव दिलो, खूब खूब तोकास केलो. ह्या तांच्या वावराचो आमकां फळ मेळूं, आमच्या फुडारांनी हो फळ आमकां दिवंक आज आमी खास दिसा मिसा भेटेंत देवा लागीं मागुया. नम्रतायेन आमी ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेवचे आदीं सगळीं देसां जे आमच्या मनांत आसात देवा लागीं भावातान मरेच्या हातान घालून देवा तें आमकां दिवंक आमी ह्या मिसा भेटेंत मागुया. तशेंच आमी आमच्या पातकां उगडास करून देवाचे भोगसणे मागुया. हांव पातकी सोपदा देवाक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजी आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणा जिविताक पावूं. आमेन. Ami Duka
प्रार्थुया. सोर्पवेदारा आनी सासनांचे देवा निष्कळंक आंकां मारयेक तुज्या पुताचे मायेक कुडी ओतम्या सयत सर्गींच्या वैभवाक तुवें उबारून व्हेली. आनी हे पोरी आख्खे पवित्र सभेचो भरवांचो तिचे सवें तुवें सोपूर्णायक पावयलोय. आमचें काळीज आनी मन सदां सर्गींच्या सुखाचेर दवरूंक खालतीकायेन आनी मोगान ह्या संवसारांत जियेवंक आनी शेकी आमचे मायेच्या वैभवांत वांटो जोडूंक आमकां फावो कर. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्गार देवाचें मंदीर उक्तें जालें आनी तातूंत कोराराची पेट दिश्टी पडली. आनी उपरांत सर्गार एक मोठी कुणा दिश्टी पडली. सुर्या न्हेसलोली एक बायल, तिच्या पांयां तोला चोंदरी आनी तिचे तकलेर 12 नोखेत्रांचो मुकुट. ती बालोन जावची आसली आनी तिच्या परसूत विणयेक लागून ती बोबो हुयेली मारताली. आनीक एक खुना सर्गात दिश्टी पडली. एक वरीस तांबडो लाल 7 तकल्यांचो आनी 10 शिंगांचो आर. ताचे दर एके तकलेर एक मुकुट आसलो. ताणें आपले शिंपडेन मोलबावेल्या नोखेत्रांचो आनी एक तिसरो वांटो कोसलोवन संवसारांत उडयलो. आनी तिका भुरगो जायना फुडें ताका गिरासूंक परसूत जावंक आसली ते बायले मुखार आर उबो रावलो. बायलेक एक भुरगो जल्मलो. लोखंडाचे बेटकाटेन सगल्या पोरसांचेर रात चलयतलो तो. तिच्या भुरग्याक नीट देवा सोरशी आनी ताचे सोदरे सोरशी उबारून व्हेलो. आनी बायल अरण्यांत पळून गेली. थंय तिका देवान एक आसरो तयार केल्लो. तेन्ना सर्गार एक मोठो ताळो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो, आतां की आमच्या देवाचें तारण, पदवी आनी राजवटकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार दाखोल जाली. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. आमचो जबाब जातलो, ओफीरच्या भांगारान नेटयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. परतून म्हणुया, ओफीरच्या भांगारान नेटयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. राजकुंवरणी तुका नोमान करूंक येतात. ओफीरच्या भांगारान नेटयलोली तुज्या उजव्याक बसल्या राणी. जबाब, ओफीरच्या भांगारान नेटयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. आयक दुवे, चोत्राय दोर, तुज्या उतरांक कान दी. तुजो गांव लोक विसोराता. तुज्या बापायचें घर सोडून ये. अशें तुजे सुरोपायेक बुलतलो राजा. तुजो पोती तो ताची सेवा भक्ती कर. जबाब, ओफीरच्या भांगारान नेटयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. आनंदाच्या संतोसाच्या उल्हासांनी तांकां व्हरतात. राजाच्या मंदिरान कुंवरणी प्रवेश करतात. जबाब, ओफीरच्या भांगारान नेटयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. बागीवन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, खरेंच मनाची न्हिदल्यान तांची प्रथम फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेलोल्यांतलो पुनर्जीवन केलो
कित्याक एका मनशा वरवीं मौन आयलें, तशेंच एका मनशा वरवीं मेलेल्यांचे पुनर्जीवनपणूय आयलें. आनी जशीं आदामा सोबे सगळीं मरतात, तशींच क्रिस्ता सोबे सगळीं पुनर्जीवन जातलीं. पूण सगळीं क्रमा प्रमाणे आपआपल्या जाग्यार पयलो प्रथम फळ कशें क्रिस्त, मागीर क्रिस्त येतलो तेन्ना क्रिस्ताची ती सगळीं, उपरांत सगळ्या पर्दनांचो, अधिकाऱ्यांचो आनी पदव्यांचो भस्म करून तो आपले राज देवा बापाचे आधीन करतलो आनी तेन्ना सोगटाची संपादनी, कित्याक आपल्या सगळ्या दुस्मानांक पांयां तोला मुस्तीत पडसान ताणें राजवट चलोवंक जाय. भस्म जावपाचो दुस्माना मदलो निमाणो दुस्मान म्हणल्यार मौन. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. उद्गारा सुवर्तमानांक सगळीं उबी रावया. आंकवार मारयेक बापान स्वर्गार वेली उबारून वेल कुडी आत्म्या देवदूताच्या ओरान. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोंडमोने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. मारयेन मोले, म्हजो आत्मो सोवेस्पराक वाकाणटा. देवा म्हज्या तारोका सोवे म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दिश्ट घातली. तांचे सगल्यो पिटकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हज्या खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो तांणी. सोबोश्टी तो पवित्र नांव ताचें. ताची भोक्ती कोत्तोल्यांक पावता पिटकेचे पिटके ताची दोळ्या. आपल्या भावल्यांची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोव धोत्तोल्यांक दिसपोटायता. पदवेदारांक तो सोद्रा वयले शेवटिता. खालत्यांक मनशाक उंच उबारता. भुकेल्यांक तो बरे बरे देनांनी बोत्ता. गिरेस्तांक रिकामे हातांनी परत धाडटा. आपल्या काकुतीचो ताणें उगडास दवरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोनान घेतलो. अशी आमची पुर्वजांक अब्रामांक आनी ताचे सोस्तीक निकीत केली. भासावनी पाळली तेन्ना विश्वासीपण. मारिया सुमार 3 म्हयने इलिझाबेथाशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाखाणली तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज आमी आंकवार मारयेच्या स्वर्गार व्हरणाची परब मनयता. आनी तेच परी आमी भारताच्या स्वतंत्रायेचो दीस बी मनयता. दोनी परबो आमकां आयज सुटके विशीं सांगता. देवाक आमकां जाय
आमी सगळीं स्वतंत्रायेची जिवीत जियोंक. देवाक आमकां जाय आमी सदांच स्वतंत्रायेची मनशां आमी जावंक. आयचे पयले वाचपान इस्रायल परजेक कशे भाशेन दुस्मानाच्या हातांतली एक अस्तोरी जुदीत तांकां सुटका दिता तें आमी पळयलां. ही जुदीत अस्तोरी कोण काय? जेन्ना इस्रायल देशांत एक राजा इस्रायल लोकांक पिडापीट कोत्तालो, वायट कोत्तालो, तेन्ना ती जुदीत उबी रावन इस्रायल परजेक सुटका दिता. जुदीत देवाचेर पातयेवन त्या राजाची गोमती कातोता आनी इस्रायल परजेक दुस्मानाच्या हातांतली सुटका दिता. म्हज्या भयणी भावांनो, असलीच अस्तोरी आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां दिसूंक येता. ती जावन आसा आमचीच आवय आंकवार मारिया. आंकवार मारयेन आपल्या जिवितांत देवाचें उतर सदांच आयकलें आनी देवाचें उतर दुसऱ्यांक परगटलें. आनी देखूनच देवान तिका कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार उबारून व्हेली. आयज आमची आवय आंकवार मारिया आमकां कितें शिकयता काय? आयज आंकवार मारिया आमकां 3 शिकवण दिता. पयलें म्हळ्यार सेवा. आमी सेवा घेतलोली मनशां न्हय, पूण दितोली मनशां जावपाक आंकवार मारिया आयज आमकां सांगता. आंकवार मारयेन सदांच दुसऱ्यांक आपली सेवा केली. जेन्ना ती गोरबेस आसली तेन्ना ती सुमार 3 म्हयने इलिझाबेथाशीन रावली आनी ताची सेवा केली. ती आपलें जिवीत सदांच खालतेकायेन जियेली आनी खालतेकायेन दुसऱ्यांची सेवा केली. आयज आमकां सगल्यांक आंकवार मारिया आमची आवय आपयता खालतेकायेन जिवीत जियोंक आनी खालतेकायेन दुसऱ्यांची सेवा करूंक. दुसरें शिकवण म्हळ्यार आयज आमची आवय आंकवार मारिया आपयता देवाक सदांच महिमा आनी आर्गां दिवंक. कितलीं जाणां आमी आयज देवाक आर्गां आनी महिमा दिता. जेन्ना देव आमचे मागणे आयकता, कितलीं जाणां आमी देवाक आर्गां आनी महिमा दिता. आंकवार मारयेन देवाचें बरेंपण वळखून देवाक आर्गां आनी महिमा दिली. देवाचें बरेंपण तिणें सदांच दुसऱ्याक परगटलें. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयलां कशें मारिया गितांतसून देवाक आर्गां दिली. ती म्हणटा, म्हजो आत्मो सोरेस्पराक वाकांटा आनी देवा म्हज्या तारोका सोवे म्हजो जीव मुरगोडटा. हें जावन आसा दुसरी शिकवण देवाक आर्गां आनी महिमा दिवंक. आनी निमाणें शिकवण आयज आमची आवय आंकवार मारिया आपयता देवाचेर भरवोसो दवरूंक. मारयेन देवाचेर सदांच भरवोसो दवरलो आनी देखूनच देवान तिका स्वर्गा सयत उबारून व्हेली. आयज आमी 78 स्वतंत्रायेचो दीस मनयता आनी आमच्या देशांत जायतें बरें जालां, पूण वायटूय आसा. जायतो लोक वायट घडटा तांच्या जिवितांत. गरिबांक फटयतात, गरिबांक काम मेळना. पूण आमची आवय आमकां बोरवासांत दवरता आनी म्हणटा, पदवेदारांक तो सोड्रा वयले शेवटिता, खालत्या मनशांक उंच उबारता, भुकेल्यांक तो बरे बरे देनांनी भोंवता आनी गिरेस्तांक रिकामे हातांनी परत हाडटा. ह्याच उतरान आमी आमच्या आंकवार मारयेच्या बोरवासान रावची आनी आमचें जिवीत
जिवंक आयज आमी आमकां आपयता. तर आयच्या मिसांत आमी मागुया आमी सदांच आंकवार मारेच्या भावार्थांत आसूंक, देवाच्या भावार्थांत रावूंक. आमी सदांच मारये भाशेंत खालतिकायेंत आमचें जिवीत जिवंक आनी दुसऱ्यांची सेवा करूंक. आमी सदांच मारये भाशेंत देवाक आर्गां आनी मोहिमा दिवंक आनी सदांच देवाचें बरेंपण दुसऱ्यांक परगटूंक. हेच आमी करपा आनी बोल आयच्या मिसांत आमी देवा लागीं मागुया. आमेन. आमी सगळीं उबो रावया आनी आमचो बाबात परगटुया. सतमानतान देवाक सोरपो वेदा देवा बापाक स्वर्गानी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकलेच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्मे वरवीं गोरमी संभवलो, आंकवार मारयेंत जल्मलो, पोंचल्या काल ताणें कोस्त सोंसलें, ताका कुर्सार दवरलो, तो मेलो आनी ताका निटिपिलो. तिसऱ्या मेलें तो जिवन जालो, सरलो देवा बापाचे उजव्याक पोसलाय. तूं तीन जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. स्वतमांत पवित्र आत्म्याक कातलीक पवित्र सवेक भक्तांचो एककार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. मारये भाशेन जिवितांत ल्हानविकाय आपणावन विस्वाशीपणी शुवर्तमान आमच्या जिविताचे चालींतल्यान दुसऱ्यांक परगटूंक कांय आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. दर दिसा पोरजेक जेजूशी हाडून शुभवर्तमानान तांकां परगटूंक आनी सोर्गी राजाची वाट चलोवंक आदाराची जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी व्हडपण सोडून दिवंक काल्तिकायेन आपली पावलां मारून पोरजे सोवे बोरी थोतवां मुलावी शिपरावन खोरी स्वतंत्रकाय सोमेस्तांक जोडून दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमी सोमेस्तांनी आमच्या ल्हानवीक जिविताच्या चालींनी देवा मुखार मानवलीं जावंक आनी विस्वाशीपणान देवाच्या उतराचे परगटणार जावंक बापाचो आदार सोमेस्तांक मागुया. दामावच्या मिसावांचो वावर सुफोल जावंक जेजूची खरी वळख पोरजेन घेवंक जेजून चिटकूंक रावंक आनी हो वावर कोत्तेल्यांक कुडी ओतम्याची बरी भलायकी बापा लागीं मागुया. जोड्याच्या खास मागणी या वेळात बाबातान देवाच्या हातांत घालुया. भोव करून साबीमान आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या वावराचेर बेसांग घालूंक ह्या वेळार आमी देवा लागीं मागुया.
तुया मोगाळ बापा तुजेरूच पातयेवन तुजे मुखार उबालोली ही आमची मागणी आयकून घे आनी तुज्या बरेपणाचे दूत जावंक आमकां कुरपेन बोर हे मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. ताना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया C24 पेज नंबर 38 मातयेचें भांगार करूंक. मातयेचें भांगार करूंक शोकताय तूं एकाच सुत्रान मातयेंतून आमचे जिणे भांगार कर पवित्र आत्म्यान दयाळ बापा भक्तिमोनान किरकोळ घ्या जिविताचेर तुका वखदा आमचे वरदान तुका वखदा आमचे वरदान. म्हजे बाब आमचें बलिदान देवाबाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया प्रितीच्या बापा तुवें बागवंत आंकवा मारयेक सरकार उबारून वेल्या देखून सगळे रोचने बरोबर हो वाखाण्याचो येवन आमी तुका भक्तीन समर्पिता. तिचे विनवणेक कान दिवन ह्या योजना वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्याचो उजो आमचेर देवय आनी तुका उतरवंक आमची काळजां मोगान पेटय. ह्या उज्यान आमकांच बदलून आमचे उद्देश सगळो संवसार पुनर्जनपणाचे मोहिमेक तयार कर हे मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सरस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत इबादता. सरस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशांती करून फावो. सरस्परा पवित्र बापा सोर पेदरा ससनांचे देवा सोर्क आनी सोरता युगुस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. वोट दीस हो संतोशाचो ताचे मायेच्या स्वर्गा वरणाचो. तो देव सैमान एकलोच पूत तुजो तुज्या सांगाता प्रोत्सनार सोर जिवाचो. तुज्या पवित्र आत्म्याचे उतरांवर अजापान मनशा सभान पूत जावन आयलो. बागून आंकवा मारयेचो देखून देवा मातयेक तुवें कुसूंक सोडिनाय फोंडांत भोगोर आयच्या दिसा तिका उचल्या सरकार उबारून वेली. मोहिमेन एक दीस संपूर्ण जातली ते तुजे पवित्र सभेचो तिका केल्ली ओरूम आनी परम उपकार तुजे वाटसरे पोरचेचो केल्ली तिका चीर बरवांचो केल्ली बुजवणेचो थारो देखून वर्णून नजो तसल्या आनंदान मारेचें तुस्त गीत आमचेंच करूं. सर्गीच्या सोर दुतां भक्तां सांगाती आनी सगळे तुजे रोचने बरोबर तुज्या मोगाचें आनी पदवेचें किर्तन आमी निरंतरीन गायता. Dolbaraco sorvespor tu, sordani संसार, बोल्या तुझ्या वैभवा. ओ स्वर्गी तुका सोय 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 सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय सोय. ओ स्वर्गी तुका सोय 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 सोय. बापा कोरस तूं पवित्र तूं सगळ्या पोतपणांची सोर तुज्या पोत आत्मान दानोण हिंद तेणी पोत करून मागता
जावन ती आमकां जुगुस्ताची कूड आनीक रोगत आपलेच कुशेन कोस्ट मरून सोसूंक वच्या आदी ताणें उनो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच पोरी जेवण दातोस आनी कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काळज नव्यान सासणी कोराचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबा तसो गोट पोरगोटुया तुझ्या खुर्साल आणि पुनर्जीवन वर्णावरवी तुवें आमकां सोडवली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा देवच्या मोरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी वचिरचो उंडो आनी सोडोवची कास तुका समर्पिता तुजी मुखार सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी कोरो वचतले आमी समेस्तांक पवत आदवर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सोरेस्पर आख्खे दिसात पवत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सिमेन फेर्नांदीस तेचो आधारी आनी सगळे यादीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जीवन बसून मेल्ल्यान तेमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर ताका दुसऱ्या गोटीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पुरसोल मुकामोळ पळोवंक फाव कर आमची दया करून मागता आंकवा मदेवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जुसे भाग्यवंत धर जोता आनी सोग नालोल्या त्या सगळ्या भक्ता बरोबर सासण्या सुखांक आमकां वांटो दी तांणे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणांत सर पोद बेदार बापा सर वण आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनांक आमेन जेजूची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलें प्रार्थन दीर्घेन म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सोजे सुखाक आनी आमच्या सुखाक सरेन बरेंशें वत्रेकता तर आमकां तुज्या उदक काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकाटांतली वाटाय कित्याक राजमुल्की पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें दवरतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जे येताय राजो चलयताय ससनाच्या ससनांक आमेन सोम्यांची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान देवाची शांती दियात देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी
ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती शेल्याच्या जेवणा पयल्यार ती सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया D17 पेज नंबर 56 जेजू म्हज्या देवा Jesus.
प्रार्थुया. मोहिमेवन देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमकां मारेच्या कुसव्यांत जेवन आपल्या आवयची कूड जेजून संस्कारली आनी पुनर्जन्मपणाचे मोहिमेक पुर्ती केली. तोच जेजू आपल्या कुडी रोगतान आमकां पोसून आमचे भितर जियेता म्हूण आमी सोत मानता. जावं तो आमकां ह्या आपल्या मास रोगताच्या संस्कारा वरवीं आमचे मोहिमेवंत पुनर्जन्मपणाचे बी आनी खात्री हें तांणी आमकां फावो कर हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. Happy feast to all of you. May God bless you in your families, especially those who are in difficult times. आमकां मारयेन तांकां पावूंक आनी ते सगळीं कुटुंबां तुमची कोडणी आहात ताची बेसांग घालूं. सोरेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. सर्वदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुया देवाच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काली सगळेच लासताले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. हे पासर बापान तुका स्वर्गान मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमच्या पासत तुजी विनोती मागता. आमच्या ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोती ते शाती पावय म्हूण मागता आनी स्वता पासत तुज्या बराबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकांटा. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया. T5 पेज नंबर 204 आंकवार मारयेक बापान.